फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतूच जेसून आपल्या सिसा कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण दोत्तात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणांक जॉन बातिस्ट, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, शिमोन, जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगतामासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू मुणगे कोडप, आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गेच्या राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारांत तूं ना म्हणशी ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कितें संवसारांत तूं ओय म्हणशी ताका स्वर्गार देव ओय म्हणटलो.